महोत्सव आज आम्ही पहिलीच फावटी सांखळी सारकेल्या ल्हानशा शहरात आम्ही सेलिब्रेट करता. तुमकां सगळ्यांक ह्या वन महोत्सवाच्यो शुभेच्छा. वर्सभर जावपी ह्या वन महोत्सवाच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे जाण वांटेकारी जावचे. प्रिन्सिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चंद्रा हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे की आम्ही वेगवेगळी झाडां आसतली, वेगवेगळ्या झाडां फक्त रोवपा खातीरच न्हय, ताची काळजी घेवपा खातीरय बी आमी सगळे जाण वांटेकार जातले. 4-5 वर्सांक म्हणजे एक 7-8 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी बरेचशे फावटी पळयता फॉरेस्टांतली सगळी एनिमल्स, मागीर ते माकड आसूनी, डुकर आसूनी, कोले आसूनी, सोंशे आसूनी, सगळेच जाण हे शहराच्या वाटेन येवपाक लागलेले, गांवांत येवपाक लागलेले आसा. अजगर आसूनी सगळे. हे कित्याक? हो एकदा प्रश्न पडटा. हे कित्याक जावपाक लागला? आनी भर रस्त्यार जे हांव पळयता म्हाका 2-3दां तरी कितलेशेच म्हणजे डुकराचे एकदम पिलावळच क्रॉस जाताना दिसता रस्त्या वयल्यान. म्हाका स्वता म्हणजे सुल्लान दिसलें आमच्या. कोलो बिलो पयस दिसप तें म्हणना, वागूय दिसता. 1-2 आमच्या सुल्लात तर वाग कंटिन्युअसली भोंवपाकूय लागला. माकडांचें तर सांगूच नाका. द रॉंग पॉलिसी ऑफ देन गव्हर्मेंट. एक 10 ते 15 वर्सां पयलीं देन गव्हर्मेंट हॅव टेकन द रॉंग पॉलिसी. म्हणजे आकाशीया प्लांटेशन हे करपाचें ठरयलें आनी बऱ्याच जाणांनी सगळी आकाशियाची झाडां जी आसा ही भर जंगलांत लायली. म्हणजे आकाशिया प्लांटेशनच्या कारणान म्हणजे आकाशिया प्लांटेशन खूब मोठ्या प्रमाणात वाडलें, पण ताजे बरोबर इतर प्लांटेशन जें आसा हें सगळें सोंपलें. म्हणजे ताजे जर तुमी आकाशिया प्लांटेशनाचे जर लीफ पळयत जाल्यार ते डिग्रेडेबलूय जायना, कितलेशेच दीस तशेंच पडून उरता. म्हणून म्हाका दिसता अशा पद्दतीन सगळ्यांनी हें कन्जर्वेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना सुद्दां त्या फॉरेस्टाचो आमी आस्वाद कसो घेवचो, आमी फायदो कसो घेवचो. आय ऑलरेडी टोल्ड देम टू फायनलायज द 2-3 पॉलिसीज. सो मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर देयर इन द फॉरेस्ट. खूब तरेची वखदां आमचे जाणटे कितलेशेच आशिल्ले, ती वखदां हाडटाले आनी लोकांक दिताले फ्री ऑफ कॉस्ट. आयजूय आसा गांवांनी. म्हणजे गांवांनी वखदां दिवपी पारंपारीक वैद्य हे आजुनूय आसा. सम फॉरेस्ट पीपल हॅव रेस्ट्रिक्टेड देम. सो हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलां यू फायनलायज वीथ द पॉलिसी, आयडेंटिफाय दीस टायप ऑफ वैद्यास. म्हणजे आमकां कदाचित तांकां खबर ना, पण नेत्रावळी, महाबळेर आनी म्हादय ह्या तिनूय अभयारण्यांतल्यान मोठ्या प्रमाणात मेडिसिनल कलेक्शन करपी कलेक्टर्स आसात. आनी इट इज नॉट फॉर द म्हणजे ते विकपा खातीर म्हणून न्ही. हांवें ताका म्हटलें ऑलरेडी ती जर वखदां कलेक्ट केली ना जाल्यार ती लुप्त जावन वयतली, पाड जावन वयतली. बट ताजो फायदो लोकांक जावचो. अजुनूय कितलीशींच वखदां आसा. म्हणजे आमी म्हणटा की हार्पीज जुस्टर जी वार म्हणटा पळय आमी न्ही, तिका जर अजुनूय वखद जर कोण दिता आसत जाल्यार गांवांतले वैद्य दिता. आनी वीच इट इज एन इम्युनोडेफिशियन्सी डिसीज, बट स्टील ते हे लोक जे आसा दिता. आनी ती जर मेडिसिन्स आमी सोदतले आसत जाल्यार अशेंच तांकां हांवें ऑलरेडी सांगलां की तुमी मागयात. दोज आर इंट्रस्टेड तांकां सर्टिफिकेटूय दियात दीस इज अ मेडिसिनल प्लांट कलेक्टर. द गव्हर्मेंट हॅव टेकन द पॉलिसीज दीस टायम. आमी म्हटलां की तेंच्यांनी फ्रूट बेरिंग ट्रीज, our PCCF and their whole team, they are roaming around the whole jungle. सगळ्याक भोंवपाक लागल्या. तांच्यांनी पीट्स आयडेंटिफाय केले, ते प्रिजर्व करपाक ठरयलें ऑलरेडी. म्हणजे ह्या पावसांत तांच्यांनी कितलेशेच पॉन्ड्स डिसिल्टिंग करपाचें ठरयलें आनी उदक कशा पद्दतीन सांठोवपाचें हेजें ऑलरेडी तेंच्यांनी प्लॅनिंग केलां. आनी हें करता आसतना आमी तांकां तेंय सांगलां की थंय रावपी जे लोक आसात म्हणजे जे ट्रायबल भाव आसतले तांकां इनवॉल्व करात आनी तेंच्या कडल्यान तें काम करून घेयात. हें ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां.